आनी तुमी जोन एकल्यान गरज आयज तें म्हणून देवा तुका जाय तें म्हाका कर, न्हू हें म्हाका दी, तें म्हाका दी, म्हाका हें जावंक जाय, म्हाका तें करूंक जाय, आनी म्हाका हें जाय तें जाय. आनी जर तुका म्हाका दिनाय तर म्हजो मोग करिना जितलो तूं आनी कोणाचो कोत्ताय ना. देवा आयकोंक जाय तें हें. देवा हांव हांगा आसा, तुका जाय तें तूं म्हाका कर आनी हांव तुका कितेंय मागल्यार परवा ना. चड तें सारकें न्हय देवा, तें म्हाका दिनाका. आमेन. कित्याक हांव तुका सांगता, निमाणी वोस संवसारान तुका जाय ती, तूं त्या स्थितीन आसोंक सुय देवान तुका जावंक नेमूंक ना. तूं गजाल कोता एक वायट सोपनाची, तोच वीत करूंक कितें करच्याक जावन तूं देवाची कृपा ना तूं तें करूंक तुज्या जिवितान. म्हाका चड त्रास जायना हें करूंक, कित्याक देवान म्हाका हें देणे दिलां. म्हज्यान फुडल्या 4 वा 5 वरांक उबें रावन उलोवं येता कांय. म्हज्या तोंडांतली फुलां कितें भायर सोदता तें हांव नकळो, खबर ना म्हाका, पूण परवा ना, देव म्हज्या सांगाता आसा. तूं जानूय बे पूण तुका खात्रीन डॉक्टर पॉल करता ते परी हांवें तुजें ऑपरेशन केल्लें नाका ताचे भाशेन. तुका आवडचें ना हांव गीत गायत तर दुसऱ्या मोद्या सदांच कुंपास चुकता. वय खरें देव सांगतलो. आनी जेन्ना हांव ताल्यो पेट्टा, देवाक आर्गां दिता, हांव दुसऱ्याक पळोवचें पडटा तांचें सांगाता कुंपासार येवंक. हांव नकळो कित्याक हांव तशें कोत्ता, पूण ती ताल्यो पेट्टात आनी हांव एकदम कुंपासार भायर. म्हाका दिसता हांव त्या 3 मदलें एक मनीस जी मातशें हातवेंच कोत्तात, तूं जानूय. ओ देव कितलो बरो. तर हो म्हजो ल्हान निरोप म्हाका दिथान म्हाका कोर. चल आजो तूं हांगा आसा आनी तुका सोयरें आसा जाचेर तूं जल्ता. तुका एक भाव वा एक भयण आसा जी तूं चिंता तुज्या कीन हुशार म्हूण, तांकां तुजे परस सुबेज देणे आसात, तांचे कडेन तुजे कीन ओदीक दुडू आसात, मा आनी पांय तांची ओदीक आपुरबाय करता आनी आनी तें आनी कित्याक तूं तें सगलें विसरना. बरें तें सारकें न्हय आनी तें सारकें न्हय, हें सारकें न्हय. हां, आमकां सोजमना देव कोत्ता जें तो कोत्ता तें ना म्हूण आमी सोजमतात लोकांक भितरल्यान कितें कोत्तात तें, पूण भायल्यान तें बोलतेंच दिसता. लोकां लागीं सगलें आसो येता, जें तूं चिंताय तुका जाय आनी हाची म्हयनो न्हय ती खोशी आसात. म्हजो घरकार एक खुशाल, दादोशी आनी चड थीर मनीस हांवें म्हज्या जिवितान पळयला तांतलो. आनी हाचें कारण तो जाणा ताका कित्याक नेमला तो आनी कित्याक न्हय तो, आनी तो देवाचे कृपे भायर आपल्या जिवितान जिवंक तोजवीत करिना. आमेन. धाकट्या भावाचें पातोक सगल्यांक उक्तें जालें, पूण व्हडलो भाव सांडलोलो. धाकट्या भावा परींच सांडलोलो. हांगा आमकां 2 तरेचे सांडप मेवता. एकलो पातकान सांडलोलो, दुसरो आपल्या अधिकारान सांडलोलो. हांवें म्हणोंक ना तो देवाच्या अधिकारान सांडलोलो म्हूण. तो आपल्या स्वताच्या अधिकारान सांडलोलो. तो आपल्या स्वताच्या अधिकारान धर्मीक मोना अवस्थान सांडलोलो. तो आपल्या बऱ्या वावरान सांडलोलो. जशें आमी सुरू कोत्तात आनी कोणाची टिक्का मारून नीट करूंक वा तांकां आमी खाली नदरेक पळोवंक आमी जाणो आमकां मोनाचे अवस्थेचें बदलप जाय. एक मनीस म्हणटा की तो दर सुमनान आपले भायर एक म्हज्या जमातीक धाडटलो मोनाची अवस्था बदलोवपाक. तुमकां कितल्या जाणांक मोनाची अवस्थेचें बदलप गरजेचें आयज सकाळीं? बरें म्हणजे नाका तर हांव म्हाकाच प्रवचन करता, म्हणजे हांव खोशी देवान म्हाका प्रवचन करूंक आपयला म्हूण, कित्याक हें म्हाका सारकें दवरता. म्हाका जाय. व्हडलो पूट कुड्डो आसलो आपले परिस्थितीक आनी म्हाका जाय तुवें वो भाग खेरीत आयकलोलो. जी मोनाची अवस्था व्हडल्या भावाची आसली ती भिरांतीची आनी फोटकिरी आसली, जी ताका ताच्या बापाये सोरशिलो पयस केलो. जेन्ना आमकां ही मोनाची अवस्था आसता की आमी चिंतात आमी चड बरें आनी दुसऱ्याकीन उंच आसात कित्याक आमी ताचे परस अदीक बरें कोत्तात. जेन्ना बायबल आमकां खरें सांगता ताचे परसत मागणें करूंक आनी काकूत आनी चुरचुरेक तांकां दाखोवंक ताच्या ओतमीक बरेपणाक, तसली मोनाची अवस्था आमकां बापा सोरशिले पयस वतात आनी आमच्यान खरेंच ताच्या मुखार येवन येचो जशें ताका जाय तशें. पळोवया लूक 18. ह्या मोनाच्या अवस्थेक बारीक तपासूया. ही मोनाची अवस्था चडूच फोटकिरी, कित्याक जांकां ती आसा ती जेरूल कबूल करिनात तांकां आसा म्हूण.
पूण म्हज्यान तुका सांगूं येता की पयल्या कांय वर्सांक हांव खरेंच घुंबीत चाल देवाताय चलूंक लागली आनी हांव खुबशीं वर्सां मिनिस्ट्रीन आसल्या उपरांत हांव एक पयल्या वर्गाची धर्मीक फारेसे वाचली. आनी चोरी हें तुका अजापूंक उडयता जर तें तुका आसा आनी हांव म्हणना तुका आसा पूण ना तर तुज्यांनी सिरी घेवं येता तूं वळखयता आनी खंयच्या धर्मीक मनशांक हे तर आमकां बदलिना तो देवाच्यान आमकां केदींच उजार करूंक जायना ताका जाय ते परी आजून पळोवंक जाय देव कितें कोत्तलो आसलो ते दादलो वो अस्तोरे उदेशी ताका सगलीं वाकांनी मेलो पासून आतां तुमी आयकलात हांवें कितें म्हटलां तें आजून पळोवंक जाय देव कितें कोत्तलो आसलो ते दादलो वो अस्तोरे उदेशी ताका सगलीं वाकांनी मेलो पासून कित्याक जशी आमी सुरू करतात वाकांनी घेवंक चड कठीण जाता देवाक कोणाक सोदूंक जी जाणो ताचे विने ती कांयच करूंक जायना म्हूण ताच्यान जेरूल ताचें थंय कितें जावं येता आनी सगलें जावं येता आनी आज सकाळीं सर्विसान हांवें म्हटलां तशें आनी हें हांवें सकाळीं सांगलेलें तातूंत थोडे भोव आसा ल्हानविकाय पयली मनाची अवस्था जी आमी देवा लागीं दी म्हूण भीक मागूंक जाय म्हजे लागीं एक ल्हान पुस्तक आसा ल्हानविकायचो अँड्रू मुरेचो आनी म्हाका दिसना वर्साक एक पावटी तरी हांवें तो वाचूंक ना म्हूण पयलीच पावटी हांवें तो पुस्तक वाचतोच म्हजें जिवीत पिंजलें म्हाका खबर नासली कसली घाणेरी वळशीक धर्मीक मनाची अवस्था म्हजी आसली ती आनी हांवें पळोवंक सुरू केलें जर आमकां स्वताचे अधिकाराची मनाची अवस्था आसल्यार आमकां दुसऱ्या लोकांक माल त्रातात करूंक लायता आमी आमच्या अस्कुताय आनी चुकी सोवें बऱ्या मनांत मानून घेना पूण आमी आमच्यो पळोवंक चुकतात खेरीतपणी तूं जाणूय हांव वस्तू रोखड्योच कोत्ता आनी त्या वेळार म्हाका एक कठीण वेळ सारचो पडलो लोकां सांगाता जी म्हजी इतली तेज नासली पूण हांवें शिकचें पडलें की सगलीं म्हजे भाशेन न्हय आनी जें कितें हांव बरें कोत्ता म्हज्यान तें करूं येता देवाची कुरपे आनी काकुती उदेशी आनी चड देवान म्हाका देणे दिलां वस्तू वेगी करूंक आनी वेगी चलोंक आनी वेगी घेवंक हाचे कारण ताणें म्हाका करूंक जायतें दिलां तर ताणें करूंक आपयलां पळय तें पूण हें सगळीं ते भाशेन न्हय आनी दुसऱ्याचे निश्ठूर आनी रागार जावचें सोडून कितल्या जाणांक उगडास आसा काल रातीचो म्हजें जोत तुमचेर घे म्हजें शीक हांव खालतो मोगाल मोवाल आनी न्हय निश्ठूर खडोक चतूर आनी दोबाव घालपी जेसून म्हटलें ही सगळी खबर खोल भितरल्या मना अवस्थाची लूक 18:9 आपूण प्रमाणीक म्हूण सजमून आपणाचेरूच पाती येताली आनी हेरांक लेकी नासली तसल्या कांय मनशाक ताणें अशी एक वोपार सांगली आनी तोरूय ती केणटाली आनी दुसऱ्यांक किकोंत कोत्ताली आतां तूं जाणा आमी प्रमाणीक जाल्यार जेजूच्या रोगतान पूण जानवाय की देवान आमचे ताच्या वांगडा प्रमाणीक केल्यान एक देणे कशें हें आमकां आनिकूय खालतें करूंक जाय ताणें म्हटलें हो मनीस चिंतलो आपूण प्रमाणीक आनी तो दुसऱ्या लोकांक किकोंत करूंक पळयतालो दुसऱ्या लोकांक दोग मनीस एकलो फारिजेव आनी दुसरो दोंडो वसूलदार मागणें करूंक देव मंदिरान सोडून गेले एक धर्मशास्त्री दुसरो पातकी तुज्यान म्हणूं येता एकलो आसलो ल्हान दुसरो व्हडलो भाव आनी फारिजेव तो धर्मशास्त्री नीट उबो रावन ह्या उतराची हांवें सोजमनीस सोदली आनी अशें एक मनाची अवस्था जी तुका पुरायेन गिरासता तुज्या आंगाचेर आख्खार पासून तें जाणोय वय बापा देवाक आर्गां हालेलुया म्हज्यान ती धर्मीक उर्बा सोशिनेचो लोकांक फटकिरे करता आनी ती मागणी करतना तांचो तालो बदलता म्हाका उगडास आसा एक इगोर्जेन हांव वेताली म्हणजे तूं जाणो एक अस्तरी बसली म्हणजे ती मागणें करूंक लागतोच ओ पवित बापा म्हणजे म्हज्यान तिच्या वांगडा कबलात करूंक जायनासली कित्याक हांव चडूच रेवटलेली आसली म्हज्या देवा तूं कोणाचेर परिणाम हाडूंक कोत्ताय हांव ती दोनया हांव तुजो मोग कोत्ता तूं कितलो बरो
आनी तो मागणें करूंक लागलो. हें म्हाका आवडटा. वेर्सिल वेवन तो फारिसेव नीट उबो रावून आसलो. आपल्या मनान मागणें करूंक लागलो. तो देवा लागीं पासून उलोय नासलो. तो खरेंच आपल्याकूच खोशी कोत्तालो. तुवें केन्ना पूण एका जोम्यान मागणें केलां आनी तुका उदीक पडलेलें हेरांक तुजो आवाज कसो लागता तो आनी न्हय तूं खरेंच देवाक कितें सांगतालोय तें. चलत आतां हांव ह्या घरांत एकलीच मिस्ताची कबूल करता हांवेनूय असल्यो वस्तू केल्यात म्हूण. आनी अशें ताणें म्हटलें, म्हज्या देवा देवा हांव तुका दिनवासता कित्याक हांव हेरा मनशा सारको न्हय. आतां तूं सांग हें कोण करपाचो. बरें आमी जायतीन जाणो तशें म्हणपी न्हय. पूण तूं जाणय जेन्ना आमी कोणें कितें केलां तें आयकतोच आमी म्हणटात हांव तशें केदींच करपी न्हय. ओ तूं नोकलेय तूं कितें कोत्ताय तें जर तुका देव एकल्यान सोडीत जाल्यार चलात. आमी जाणो कितें आमी चिंतात आमी करपी न्हय म्हूण आमच्या आसलेल्या परिस्थितीन देवाची उर्बा आमच्या जिवितान आसून पूण जर देवान थोड्याच मिनिटाक आपलो हात काडलो जाल्यार आमी नकलो कितें करपाची ती. देखून आमी हेर लोकांक पळोवंक फावनात आनी पातो करतोच आनी म्हूण हांव केदींच करपी न्हय. सोत मानूं येता. तुवें आयकलां. ओ चलात म्हाका मजा दिसता. हें म्हजें तिसरें प्रवचन हांगा. स्वताच्या प्रामाणीकपणाची मनाची अवस्था तेव्हा हांव तुका दिनवासता कित्याक हांव हेरा मनशा सारको न्हय. हांव तुका दिनवासता हांव हेरा मनशा सारको न्हय. ते चोर नागोने पळय तो पळयतालो ते कितें वायट करतात ते आनी ते कितें वायट करी तें सारकें न्हय आसलें. पूण एक वस्त ताका थावी सांगना की ताची मनाची अवस्था ते कितें कोत्तात ते देवाचे नदरेन आपूण कितें कोत्तात त्या परस वायट आसली. शक्य जावं येता की कोण पातो करीत आसा आनी आमचे स्वताचे प्रामाणीक नीट करपी मनाची अवस्था ताच्या पातका सोवेतांच्यान कोरता परस वायट जावंक येता म्हूण. हांवें हाची शिकोवन खूब म्हज्या जिवितान केल्या. कित्याक हांव तसली मनीस जी कितें कोत्ता तें सारकें कोत्ता. आनी म्हाका चड खोशी भोगता तुका सांगूंक चोर तूं सारकें करिना तर. आनी हांव तुका हें सांगता ते ग्रांत हांव तुका हें सेग्रेत सांगता. ते ग्रांत मातेव 11 जे हांवें काल रात्री वाचलेलें म्हजे जुंवे तुजेर घे आनी म्हजें तें कोण राव कित्याक हांव घालतो मोगाल मोवाल सादो न्हय वर्सां जालीं. हांव तें खरेंच कातरून म्हज्या पर्सान घेवन भोंवता आनी दर एक पावटी तो घाणेरी मनाची अवस्था येवंक लागतोच हांव तें भायर काडटा. कित्याक म्हाका वाडयल्लें एक निश्ठूर कडक कायदे घालपी खरकोस मनशांचो सगल्यांची नीत करपी आनी ताचे उद्देशी म्हाका जायत्यो वायट संवयो आयल्यो जरी म्हाका ते भाशेन जावंक नाकास. आनी आयज तुमच्या पांय पडटा जर तांतलें तुमचे भितर कितें आसा तर जर तूं नीट करपी जर तूं टिका मारपी सो तुका चिंतप येता स्वताक पळोवन तूं कोणा परस बरें आसा म्हूण. आनी हांव जाणो ती जाणो आमकां बरें लागना म्हणजे ती सगळीं म्हणटात हांव तसली न्ही. बरें कोणाक भायर येता कोणाक सोडटाय कोणाक वेडो घालूं येता. तूं गरिबांक कशें त्रातार कोत्ताय तूं कशें वागपाचें. जर तांणी कोण गरिबाक इनर सिटींतले हाडून तुजेशी दवरलें तर थोड्यांक कांय दिसपाक ना पूण थोडीं वय पॉल्स घालीन आपले इगोर्जेन लोकांचो एक प्रश्न आसा तांणी म्हटलें आमकां ते भाशेंतले लोक हांगा नाका. वय जेजू त्याच व्हड पातक्यांक लागोन हांगा आयलो. आतां आमच्या इगोर्जेन कितें सारकें ना तें हें आमी हांगा बसता सगळीं सोबीत कापडां घालून इतली चिकार भरोन वोट्टोसर आनी आमी प्रवचनकाराक इतलो कामान रेवडटात की ताका बिलकूल वेल आसना भायर वचोन कोणाक खरेंच गरज ताका आदार दिवंक कित्याक ताणें आमची लाड करूंक जाय आमकां खोशी दवरूंक आनी हांगा येवंक जाय म्हूण.
वय पॅस्टर मोजी शोशीनो गेल्या आनी ताणें म्हाका वडकून पासून ना. आयज सकाळीं म्हाका बोलतेंच दिसता हांव त्रासान पडो ना जाल्यार पुरो. कितली जाणी म्हजे बरी कबलात कोतात की देवाक तसली मनाची अवस्था आवडना. आनी तूं जाणो कित्याक हांव हो निरोप प्रवचन कोत्ता ती कित्याक हांवें निकतूच एक आख्खो पुस्तक वाचलो. एक वस्त तुवें सजमोंक जाय जर तूं तसल्या वस्तू वयर रावना त्यो तुका गिरास्तल्यो. लोक म्हाका विचारता हांव सुबेज कितें शिकता काय म्हूण. हांव म्हजो जायतो वेळ सारता नीट रावन कित्याक म्हजे लागीं कांयच आसचें ना. जर हांगा एक ढोंगी जावन आयल्यार सांगूंक तुवें जायत्यो वस्तू करूंक जाय ज्यो हांव खूट करिना त्यो. हांवें खालतेपणाचेर पुस्तक वाचल्यात, हांवें बोगसोन्याचेर पुस्तक वाचल्या, हांवें व्हडल्या पुताचेर आनी धाकट्या पुताचेर पुस्तक वाचल्यात आनी म्हाका खात्री करूंक जाय की हांव त्या व्हडल्या पुता भाशेन न्हय जो आनी कोणाक लेखिना कित्याक ते म्हज्या वर्गाचे न्हय म्हूण. चुकीची खबर ती ही आमकां कळो नासतना ते आमचेर येता. फारेजेव नीट उबो रावलो, हांव येरा मनशा सारको न्हय, ब्ला 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 ब्ला. वर्स 12 सातूलाक 2 फावटी हांव उपास कोत्ता. म्हजे लागीं आसा तितल्याचो 10वो वांटो फारीक कोत्ता. हांव इगोर्जेन 2 फावटी दार उकोट्टो झारीत आसा. हांव कोयारान आसा. हांव ऑस्टिनाशी बसतां. ओ आयकात हांव थंय आसली तशें केलां. तेन्ना हांव चिंताली संवसारान मोदली वचची म्हजें नांव इगोर्जे भायर पार्किंग जाग्यार आसूं कित्याक हांव कारबारा मोदलें एकली आसली म्हूण. म्हजें नांव बसकेर दुसरी सुरवातेक थान. कोण म्हजे बसकेर बसपाचो ना, कोण म्हज्या जाग्यार पार्क करचो ना. ऑफिसाच्या दारार म्हजें नांव आसलें. हांव पावली, हांव इतल्या चुचुऱ्याचे बेसार आनी हांव चिंताली की वय म्हज्या जिवितांतलो म्हत्वाचो वेल आनी कोणें चिंतूंक हांव म्हत्वाची म्हूण. आनी हांवें दुकराच्या गुडान वेचें पडलें. हांवें म्हणचे आदीं म्हाका कोर देवा, तुका जाय तें म्हाका कोर. ह्यो सगल्यो वस्तू कांयच न्हय, बगर कचरो. आपासूल पावलून कितें म्हटलां, म्हाका सगलें मेळोलें. हांव फारिसेवाचो फारिसेव आसलो. हे तातूंत इतलो व्हड शिकलोलो, सगल्याकीन बऱ्या कुटुंबांतलो. हांव हें आसलो तें आसलो आनी ताणें म्हटलें म्हाका आतां गमला हें सगलें कचरो म्हूण. हें सगलें पोलकें. चिंतल्यार शक्ती तुज्या पुनर्जिवनपणाची जी म्हाका मेवतेली भायर काडटा मेल्यांतली हांव जिवीत आसतना. बरें हांव चिंता चड म्हत्वाचें सुचमोंक की जितलो ओगलो वेल आमी सारता जेजू सांगाता सोयरीगत जोडूंक तर उनी धर्मीक मनाची अवस्था तुका आसतली आनी तितलो अदीक तुका आनंद मेळटलो. परत आयज जिंचे म्हज्या वांगडा आसा हें घेवन तुमचे प्रश्न धर्मीक मनाची अवस्था आसप म्हणजे कितें तें. वय चॉयस गेले फावटी आमी सगल्यांक वाऱ्यार दवरली खऱ्या व्हडल्या प्रश्न वयर जाचो म्हाका जबाब आयकोंक जाय तसोच दुसऱ्या लोकांकूय. वो आयला एरन कोशेंतांचो रावता जबाबाक सुटाक आनी कायद्या मोदें तूं कशें तुलना कोत्तेलें आनी तो एक व्हड प्रश्न कसो वय. वय तो एक व्हड प्रश्न म्हाका दिसता. म्हाका म्हणोंक बरें लागता पवित्रताय आनी सोडवणे मोदें कशी तुलना कोत्तेलें म्हूण. पूण जायतोच लोक जो तोच कोत्ता पवित्र जिवीत जिवंक चेरूल कायद्याचेर पावतेली कित्याक तुज्यान सोंपेपणी त्या मुद्द्यार पावो येता जंय तूं भियेताय कितें करूंक आनी म्हाका जाय सुरवात करूंक म्हणूंक जबाब दिवंक वो एक सोंपो प्रश्न न्हय. आनी न्हय म्हूण म्हाका दिसना म्हजे लागीं सगळे जबाब आसात म्हूण कित्याक हांव अजून वाडटां त्या बागात 2 दिसान. पूण म्हाका दिसता खरी चावी मेवता रोमकारांक 7 आनी थंय म्हणटा आमची आतांची चाकरी बरयलेल्या नेमाचे आदले मांडवली पोरमणे न्हय आतां आमी कोत्ता ती चोकरी पवित्र आत्म्याचे नवे मांडवली पोरमणे. तर सुरू करूया म्हणून कायदो तुका गुलाम कोत्तलो तो तुका गुलामपणान दवरतलो कित्याक त्यो जर केदींच नेम आनी कायद्या भायर पावना. म्हाका सारको उगडास ना पूण हांवें आयकलां की 10 मानामेंट देवान पयले दिल्ले ते जेजू ये पासून 2200 कायदे आनी नेम जावंक पावले जे जुदेव लोक पालूंक जाय आसले. तर
कायदे एक पावट देंवन चार त्या कायद्यांची मनाची अवस्था लोकांच्या मनान घालतोस आनी हें ताका करूंक आवडटा कित्याक सगळे नेम आनी कायद्यांचेर राटापलेलें आसता आनी तूं तोच बीत कोता तें पालूंक स्वता म्हाकाच बरें दिसूंक आनी जेजूचेर पातयेवपाचें खरेंच हातून भोव थोडें आसा. तूं आसाय आनी तूं सगलें सारकें कोत्ताय त्या विशीं देखून म्हत्वाचें समजूंक की आमच्यान कांयच करी नेजो. जेजू मरोंक ना आमकां धोरम दिवचाक तो मेलो दिवंक आमकां लागशिल्ली सोयरीगत देवा थाय. मागीर ती लागशिल्ली सोयरीगत देवा सवें आमच्या भितर उठपण कोत्ता सारकी आशा जियोंक पवित्र जिवीत आनी तें करिना मेलच्याक बरें आवडे देवाचें आमकां तें कोत्तात कित्याक आमची काळजां खरेंच सारकीं आसात. तर तो म्हणटा जर तूं कायद्या खाला जियेताय तूं गुलाम जातलोय. तर आतां बरयलेल्या नेमाच्या आदल्या मांडवली पोरमोणे न्हय पूण आतां पवित्र आत्माचे नवे मांडवली पोरमोणे तर आतां जर हें आमी सोजमोतेला तर आमी लोकांक एक नवी जबाबदारी दितेल्या पालूंक बरयलेले नेम आनी कायदे कित्याचे तूं जाणूय दोर सुचोवणेक तुजे खूद कायदे आसात आनी तूं जर त्या कायद्याचे एक भाग न्हय जाल्यार आमी स्वताचे कोत्तात. तूं जाणूय म्हणजे कितेंय एक व्यायाम कायदो जावं येता तुजें घर साफ करूंक एक कायदो जावं येता म्हणजे म्हज्या जिवितान एक काल आसलो जेन्ना तो दिसा हांव सफाईनी वॅक्यूम करी नासली तेन्ना हांव उत्साबोल जाताली. तो एक घराचो कायदो जावन गेल्लो तें आमी करूंक जाय आसलें. तर ताणें म्हटलें आमी ह्या सगळ्या नेम आनी कायद्या खाला जियेना. मागीर लोक भियेता बरें तर तूं कितें म्हणूंक सोदताय तूं जाणें म्हणजे 10 म्हयने आजून कोबार जावंक नात ना पूण बायबल म्हणटा की देव आमकां नवें कालीज दिता म्हूण तो आपली उर्बा आमचे भितर घालता आनी तो खरेपणी आपलो कायदो आमच्या काळजान बरयता आनी गरज आमी शिकोंक मुखार वचोंक पवित्र आत्म्याच्या सांगण्या पोरमोणे. आयज सकाळीं कोणें म्हाका एक प्रश्न विचारलो तो मातसो वेगळो कसलो लागलो. बरें हाचे बद्दल हांवें कितें करचें. हांवें म्हटलें तूं जाणूय त्या विशीं म्हाका बायबलीन कांय मेलो ना. तुवें देवाचें आयकलें आनी कोर जें तुका दिसता तुका जाय तुवें केल्लें ह्या परिस्थितीन. हांवें म्हटलें तुज्यान 25 वेगवेगळ्या लोकांक विचारूं येता आनी ती सगळीं तुका कितें पूण बोगलेंच सांगतलीं. आनी पळय तुका सोच सांगता एक कारण कित्याक लोक कायद्या ताला आसात ते भायर सरोनान कित्याक जायतो लोक त्या कायद्यांनी सुसेगाद आसा आनी ते घेनान जबाबदारी खऱ्या पवित्र आत्म्याच्या मार्गान चलोंक. आनी जर तूं खरेंच पवित्र आत्म्याच्या मार्गान चलताय जिविताक नवी उमेद येता कित्याक जायतेंच रोचपण आसा जायतें ताजेपण आसा जायतें नवें आसा. गरज ना तुजी तुलना आनी कोणा बरोबर करूंक आनी येरा सामकारा सातार करूंक. तूं जाणें म्हज्यान पवित्र आत्म्याच्यान सांगणें पालूंक जाता म्हज्या मागण्याच्या जिवितान आनी नो एक कायदो करूंक की दर दिसा हांव इतलो वेळ मागणें कोत्तेली हांव अशें मागणें कोत्तेली हांव मागणें कोत्ताना आनी हें कोत्तेली आनी तें कोत्तेली आनी मागीर हें कोत्तेली. आनी जायतोच लोक आसा जो आमकां ते नेम कायदे दितात. पूण जर तूं पालशी फुडारपण पवित्र आत्म्याचें एक दीस जशें कांय दीस फाटीं हांव फकत आयकतनी म्हाका अशें दिसलें की पवित्र आत्म्यान म्हटलें आयज म्हाका जाय तुवें आयकूंक वय खरेंच बरी खबर हांव चड उलयतां. तर म्हणटोच तूं जाणय म्हाका घोडयेक देवान सांगाता वेल सारचो पडटलो आनी घोडयेक संगीत आयकोशें दिसतलें वो कितें जावं. पवित्र आत्मा सदांच ताजेपण आनी रोचो पाडटा पूण तुवें तयार जावंक जाय पवित्र आत्म्याचो हुकूम पालूंक. आनी जायते फावटी तें आमकां भेकनायता कित्याक आमकां दिसता वय ते आसात कायदे आनी जर हांवें कायदे पाळ्यात तर म्हाका कळटलें हांव सारको जाल्यार पूण ते कायदे सदांच आमचो आनंद चोरतात. आनी म्हत्वाचें म्हटल्यार बायबल म्हणटा गालेस्कारांक की जर आमी कायद्याक खाला जेता जाल्यार आमी निराशी जावतलीं. आनी जायतोच तर आसा तूं कितें उलयताय कायदा पाळपाचे विशयांनी सोडवण जी आमकां पवित्र आत्मा दिता तातूंत ते आमकां कायदे पाळी नाका म्हणना पूण ते मागान पाळूंक म्हणटा हें सारकें. आनी तूं आनीक एक पावट जाणय हांव म्हणटा ही सोंपी वस्त न्हय शिकोवंक आनी सजमूंक कित्याक पालपांत आमची संवय जावन गेली आसा. तूं जाणा ह्यो सगळ्यो वस्तू खात्री करूंक आमी त्रासान पडना जावं आनी हांव म्हणना मार्गदर्शन ना म्हूण तें पालतना म्हाका आवडटा तांकां मार्गदर्शन आनी न्हय कायदे म्हणूंक पूण जर तूं शिकशी पवित्र आत्म्याच्या फुडारपणान खाल चलोंक तो सदांच तुका सारक्या मार्गान चलयतलो आनी तें सारकें करच्या खातीर गरज तुवें देवाच्या उतरार जावं जावं तर आमी सदांच उतर दितात CD DVD पुस्तक कसलें. आनी चड म्हत्वाचें तूं जावंक विद्यार्थी उतराचें आमच्या वांगडा राव सगळी म्हायती घे आनी परत फाल्यां आमकां सांगात दियात जेन्ना आमी चालू दवरतलीं उलोवप धर्मीक मनाची अवस्था वयर.
जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.